It is shocking to see of the summoning of the 10th session of the 8th Legislative Assembly and the budget session that had to be for a minimum 18 days is summoned only for 15 days. As per the rules and procedure, Rule 258 and 259, 258 states that there has to be a debate for 3 days on the annual financial statement on the reply to the budget, and 259 states that for the demands for grants, a minimum of 15 days have to be taken into to make sure that issues are highlighted. But आज दुख म्हाका जाता, it looks like this BJP government headed by the Chief Minister is scared to face the opposition. They are scared of being exposed on assurances, on false assurances given to us during the last several assemblies. Aaj, what we look at is centralization of powers by the Chief Minister. Nowhere in the country, or I'm not sure if any Chief Minister in Goa is having almost 28 portfolios, which is 55% of the demand for grants, which is 43% of the total portfolios. If you look at this, it is basically centralization of powers. This seems to be the dictates, and the custodian of the house, the speaker, is doing nothing about it. This is shocking. This is a murder of democracy. I do not know why Business Advisory Committee nami sodan uloita about several issues, and the last time we were promised of 21 days would be taken, and the Chief Minister is on record. The Speaker was also on record that the next session would be 21 days. But what is failing? Today the administration has failed, law and order situation has failed, corruption, charges of corruption by the ministers, MLAs on the ruling. It is a complete failure. Goa is turning into a banana republic. So we, first of all, जे session घेतला of only 15 days is not in the interest of the state. This is not what democracy stands for. This is a murder of democracy. And we will speak on several issues and make sure that this government is exposed on all the fronts in the coming assembly session. आज असेंब्ली सेशनाची समनिंग जाल्ली आसा आनी 21 जुलयच्यान असेंब्ली सेशन सुरवात जातली आनी फक्त 15 दीस असेंब्ली सेशन हे फावट आसतले अशें ते समनिंगान येयल्ले आसा. आनी हितून कळटा की गेली ती असेंब्ली सेशनां जी आसली ती सामकी कमी आसली आनी आमी एक्सेप्ट करताले की असेंब्ली सेशन हे चड आसतले म्हणून. गेले त्या मनसून सेशन जे आसले ते 18 दिसाचे मनसून सेशन आसले आनी ते सतत एवरी टायम ते कमी करीत आसा. 2-3 दीस तेंच्यान म्हटल्यार पयलूच्या पैकी 3 दीस तेंच्यान कमी केले. हेच्या पयलू जी असेंब्ली सेशन जाल्या ती 2 दीस जावं 3 दीस जाल्ली आनी त्या कारणाक लागून गोंयकारांचे जे इश्यूज आसा, जावं तो लँड इश्यू आसूं, जावं तो जॉब इश्यू आसूं, जावं ते एनवायरमेंट डॅमेज इश्यू आसूं, जावं ते बाकीचे हेल्थ रिलेटेड इश्यू आसूं, जावं ते आमचे एग्रीकल्चर इश्यू आसूं, जावं गोंयचे बाकीचे कितले जे इश्यू आसा जे लोकांक लागता आनी गोंयकार आमकां सांगता लॉ एंड ऑर्डर इश्यू अशे जितले इश्यू आसा हे इश्यू घेवपाक लागून लोकांचो विश्वास जो आसलो ते इश्यू घेतले आनी सोल्युशन कितें तरी आमकां मेळटले म्हूण आसले. पण अशें दिसून येता की ह्या बीजेपी सरकाराक तांकां मातूय पडलेलें ना. हे जे कायदे जावं कायदे फुडें व्हरपाक जाय, अमेंडमेंट्स हाडपाक जाय, जावं इश्यूज घेवपाक जाय ते सोल्युशन हाडपाक जाय, हे मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त दिसता की आमी कितें सांगता ती पूर्व दिशा आनी ह्या धोरणान हितून बीजेपी सरकार टोटल एक्सपोज जाला अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक इतले भियोन ते असेंब्ली सेशन दितात तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार म्हयनोभर तरी असेंब्ली सेशन दवरपाक जाय आसलें. मात ते असेंब्ली सेशन म्हयनो सोडून तेंच्यांनी अर्दो म्हयनो केल्लो आसा आनी अर्दो म्हयनो करून बसून हेच्या पयलू म्हणल्यार ह्या वर्सभरान व्हडली असेंब्ली सेशन कांयच जावना. 2-3 दिसांची असेंब्ली सेशन ह्या हितून आमकां बिंग विरोधी पक्ष नेते आमकां कांय उलोवपाक बसून चड मेळना. तेय बीन आमकां कितें कमी प्रमाणात उलोवपाक मेळटा. सो हो आमकां तरी दिसता हो गोंयकारांचेर अन्याय आसा आनी हो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकाराक गोंयकारांचो फुडलो म्हटल्यार गोंयकारांचे फुडले पिळगेचे आनी गोंय फुडें व्हरपाचें मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त आपणाची पोळी भाजपाचें पडलेलें आसा आनी ह्या रितीन आमी हेजो पूर्णपणान विरोध करता आनी अजून पर्यंत
बीएससी मिटींग जी आसा ते मिटींगेक डिस्कस जावपाक जाय आसलें कितें आसतलें असेंब्लीन कशें आसतलें ते अजून पर्यंत बीएससी मिटींग पासून घेवंक ना. सो हो बीजेपी सरकार जो म्हणटा आमी सगळ्यांक घेवन वयता हितून अशेंच कळोन येता की ते आपणाक कितें जाय तेच घेवन वयता. ते विरोधी पक्षाक जावं विरोधी नेत्यांक कितें जाय तांकां कितें करपाक जाय जावं लोकांचे इश्यू आसा ते लोकांचे इश्यू मांडपाक जाय हे मातूय तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाचें ना. आनी लोकांचेर हो गोंयकारांचेर टोटल अन्याय आसा कित्याक गोंयकारांक खंय ना खंय तेंचे इश्यूज जे आसा ते इश्यूज आमकां घेवन येता आनी ते इश्यू आमी असेंब्लीन मांडटा. पण आतां हे कमी दीस आसल्या कारणान आमकां चड ते इश्यू मांडपाक मेळचे ना. हो पूर्णपणान गोंयकारांचेर अन्याय आसा.